ऐकायची की हांव कसं सांगता असं म्हणून सांग चिक्के कूल डाऊन जायात काय ना दवर रे फोन फोन दवर झाला राम राम मामा कसं रे बी हे एका एक नाक म्हणे कसं करचे तू टेन्शन घेऊनच चढ हांव तागेर उरलो कसं म्हण करता कळलं जायत पत्नी का कसं म्हण तू उरलंय मागीर जाय न्ही म्हणल्यार म्हाका सांग हांव कसं करता कसं उरलो का म्हण पुरा पळोवन घे जाय तर चढ तुगेले एक म्हाका विषय उलोवचो आसको कसं मय कसं होतं सोय कसंगी पूजाला विषय पुढं कसंगी सांगता गो वेग येते हा कसं सांगता असाची एक चल्लेलट भोंत काही ती म्हाका सांगले अयो देवा सगळे गांवाकडली बाय मोय तुम्ही कोणालाय सांगा नाका म्हणल्या म्हणके पद्मिनी चल्लो कोण गो अयो मोय तुका गोत्तशिलो चल्लो देवकील पूतू दीपकू ही पूजा नक्काची नक म्हणस अशान पूजा तोच जाय म्हणस आवट अशी त्रिशंकूर असत अयो पद्मिनी मातीवून कर न गो चाल्लो चिल्ली ओपला नुय ते खुश पाव आमगे पूज वतरी पूरा सम करता काय बी नकतो टेन्शन कर न गो पद्मिनी मक बारी खुश कर गो पूजाले अन्नाल फोन येतरी मक्का तेच माते गुंज असो जेव ते गौजेर जेव दीपक ही तागेल सिंगापूरचे क्लायंट आयला म्हणून मीटिंग आक बॉम्बे चमकला आता चौथी बर्फे वाडारी मिगेल मन कसला वाईट करचे हाय पूजा कसं गो पूजा ह्या म्हणटा कोपल्या कसाला कोपलाय म्हण तू गोत नावाय कोपानाशी आणि नांचकावाय अब्बा कसं कोप हिक्का दूर का की बड दव घेऊन मारना नव्हे मार नाशी तुका एक मेसेज घाल मुंबई चमकाल नव्हे एक कॉल कर का म्हण गोत नाव तुका अयो सॉरी गो पूजा बेजार कोर नक गो ते सिंगापूर क्लायंट मुंबई आयलेली प्रोजेक्ट विषयी उलोवच्याक म्हणून अर्जंट मीटिंग आस म्हूण चमकलेलो हांव काम इम्पॉर्टंट म्हणून चमकले गो हांव नाही जाल्यार आमगे घरा चवथ आसना ते सोण वतलो हांव होय रे काम इम्पॉर्टंट मग गोतस जल्ला तू मग एक कॉल कर नी 1 वीक तो गुनो हांव एकली हांगा आस म्हण गोत नाव तुका अयो बॅक टू बॅक मीटिंग आशिल्ली गो तशें कॉल करचे जायनी सॉरी गो पूजा अयो आंबडू सॉरी गो इट्स ओके डी जला कसं गोतस आणि मागीर एक मेसेज जो मग कॉल जो करका तुवें म्हाका एच्च्यान जात तू गेले कसं जालें की खंय गेला की म्हणून जायत गो पूजा दोळ चिमकरी पळोवया कसा लागरे कितले क्वेश्चन गो तुगेले एक वेळा हा म्हणची ना तुवें जायत रे आंबडू दोळ ओपन करी वाव किती चंदस रे कोणाक हे आणि कोणाक तुका इतले एक्सपेन्सिव्ह नेकलेस आणि म्हाका नाकडी कसं गो नाक म्हणता तितले मोगारी हांव 1 hour शॉपिंग कर न्हू तुगे खातीर सोदून हाडला थँक्स डी तितले वेळ तू शॉपिंग कर न्हू मिगेला खातीर हाडला जाल्यार इतले एक्सपेन्सिव्ह गिफ्ट आनी हांव घेवचें जायना तू गिफ्ट दितले मन पळक गो हाजी कॉस्ट पळोवची नाही तशी नाही डी तू बेजार करून घेऊ नका हांव ऑलरेडी तुगेल मागशी स्टेटस भांगार तुगेले दुडवा खातीर तुगेल मागशी पडल्या म्हण तुगेल आम्म सांगतोस आणि ह्या पुरो हांव घेतला आणि कसं पुरो सांगता की तांनी सगो तू हांव हे नेकलेस तुका दिला म्हूण तू आम्हाला वचून डंगूर मारका म्हूण ना
तू नुतं वचून हे कांडावरी तुका दाय धरते गान घे आणि गान घेतात मग एक दाखवचे विसरू नका ಕಸ್ಸಂಡಿ ತು ಕೆಚ್ಚನ್ ಮಾಡಲೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತು ತಿತ್ಲು ದಿವ್ ಕಮಣ ಅಸ್ಲಾರಿ ತುಗೆ ಲಾಳನಿ ಅಮ್ಮಲೆ ಎದ್ರಾಕದಿ तेदन तानी कुशेरदिल्ला हांव घान घेता तू हे मिगेल गतीर हाडल्यार म्हाका भारी खुशी डी जाल्यार म्हाका हें घेवचें जायना आय एम व्हेरी सॉरी डी अब्बा व्हडली दाय तुका फिलिंग्स हांव रेस्पेक्ट करता यब्बा तुगेल न्ही आम्हाला कोल्ड वॉर केन्ना कळयतात की हेंची जाल म्हाका तू घेवन तुगेले कन्विन्स करचे थंय वचून आम्हाला कन्विन्स करचे अय्यम्मा अयो ते पूर सोडी गो पूजा यो आत तुगेल फेवरेट गडबड खावचे वचे यो सोडी गडबड खाऊ का काय हांग म्हाका हरदा धडधड जातो सर तू मुंबई गेल तर हांग कसं पुरा जाला गोतस की तुका आत्ता कसं जल मारणी आणि कसं राधान जाल्ले मिगेल आन आयलो मिगेल अण्णा पुरा विषय कळले मामैलीच वे कसं म्हणू गो पूजा त्यांनी दवा आणि नाक मळकी मिगेल अम्माला वरी केली की त्यांनी दवा यो सांगो पूजा कसन म्हण म्हणून सांगो मिगेल अम्माला एक बदीन म्हाका कन्विन्स करू जायना तुगेल अण्णान कसन म्हण म्हणून सांगो कसं जाल्लें आज तुका शॉक जाल्लें अर्धा धडधड जातोस न्हय आतां हांव वच्या गडबड खावच्या का म्हाका शी जाल्लें एक वार तगून टेन्शनार न्हीद ना गोतस वय गडबड दडदड पुरा सोड गोतेकडे कसं जल म्हणून सांग दी तू बिलीव कर ना मिगेल अन्नाल रिएक्शन पळयला री आन कस्सने म्हणी म्हाका हांव कसं की लेक्किली आन म्हाका सवत की कसं की म्हण टेन्शन जाल्लें म्हाका जाल्यार मिगेल अन्ना मिगेल वेर कितली मोगस गोतस वय म्हाका दीपक इश्ट आसवे म्हण निमिलो दीपक इश्ट आसता तागेलो टू अडिकोन दित म्हण सांगला मिगेल अन्नान अब्बा म्हाका कितले रिलीफ मेळ म्हणल्यार री म्हाका सांगू जायना अब्बा येस 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 यब्बा तुका ल्हानपणी आमगे सपोर्ट आस न्हय ते देव व्हड वंच लाव डी हांव तुगेल अम्मा लोटू उरलेले पुरा विषय मिगेल अन्नाला सांगला तदनंतर मिगेल अन्ना तुगेल अन्ना कॉल केलेले अयो तुगेल अन्नाले पुरा विषय सांगलो तुवें तुगेल अन्नात मिगेल अन्नाले कसं सांगले की मिगेल अन्ना कसं विषय गोत नाशिल्ले आता आन आनी कसं रिएक्ट करता की ओ पूजा एक वार तुकून हांव गांव वरे नाशिलो कसं युद्ध जाल्ला की घरान तू अम्माला आनी अन्नाल बॅक टू बॅक कॉल येत आशिल्ले रिसीव करू वरी जायनी मिटिंगा मध्य आता कसं जाल्ला की हांव आतां एअरपोर्टार तुकून डायरेक्ट हांगा आयला आता आनी घरा वचून पळोव का कसं युद्ध जाल्ला की म्हणून तुगेल अन्नान मिगेल अन्ना फोन केला म्हणल्यार अन्ना दवो खंडीत येरू नासता आता अन्नान अम्मा कितली चवला की कसं की ओ म्हाका मस्त टेन्शन जातास गो पूजा अम्मा बीपी विंगड आस मस्त टेन्शन घेत की कसं की तू कसं टेन्शन घेऊ नका फर्स्ट घरा वस कसं जाला म्हण पळय म्हाका मम्मा वयर मस्त विश्वास आसा ताणी हे सिच्युएशन आयकून हँडल करता म्हण म्हाका गोत आसा तू टेन्शन घेऊ नका आराम मेरी घरा वस न्हू मस्त कूल गो पूरा सिच्युएशन हँडल करताची जाल्यारी ओ पायल्यारच न्हय अन्ना हँडल करूक आमकां जायना हॉड नाडी तू टेन्शन घेऊ नका म्हाका अन्नान म्हणला आमी पुरा सेरवून देवकी मायेक आमी कन्विन्स करूया म्हणून तुगेलो ठाव आसा तू वस आराम जावन तू आस म्हणले एक धैर्य गो म्हाका म्हणलं मग के डी हांव तुका एक सरप्राईज हाडला हात एद्रा करी वाव मात्र हे मस्त एक्सपेन्सिव्ह गो पूजा म्हाका हें गिफ्ट नाका अय्यो इतलें एक्सपेन्सिव्ह वॉच हांव घेवचें ना जबा तुगेले गी कसं नाही मिगेले डायलॉग म्हाका मारतोस की कशी अयो म्हाका हें नाका गो पूजा मिगेल अम्मानी आन कसं लेखता की कसला रे किडायक तू कसला अश करतोस
तुक किडे नशी आणि कोणाक किडोचे हांव जेव्हा हे वॉच नाक म्हणा तू नाक म्हण म्हणून हा वॉच हे केन्ना गांग येता हे वॉच पडल्यार तुगेल उडगस येता तश म्हणल्यारी वाच नतल्यार मिगेल उडगास येना म्हणू अयो तुगेले हे कसं उरलेले रे आन्सर रेडी असता कसं उरलेले रे ते कोंकून कोंकून तक बड्डी घालता बा दी तुक इष्ट जल ना वाच इष्ट जाल्यार ही कलरची केविंग घडेशील की म्हणून इत्ते तुगेल इष्ट कलर इत्ते हाडला वर्डीक दलकुल तूची गांग येच म्हण की हे वाच वय मिगेल रसा जो मॅचिंग जाल्यार हांव घालता शेअरिंग इज केअरिंग नवेडी भयंकर असलो पूजा तू थँक यू जाय आता गडबड खावच्या का आज नाको पूजा अनेक दिवस वचा आज ते घरा कसं झालं म्हणून पडत हांव वची घेऊन जयत वा यो आज एक वॉक वचा हा हॅलो मोईन माय तुमगेले 2-3 पाटी मिस कॉल आशिल्ले त्याचा विषय येऊ हा कभी ती गाय मिळली वे अयो कसं एक लायक न्यूज दिली तुम्ही खंय मोईन माय हो वय वे खंय जाल्यार व्हडना कोणाल घर जाल्यार व्हडना हांव येता पूजा कशी पुणे आपण हारता वय 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 हांव लोपी देवा पायंपण येवया म्हूण चमकलेली देवस्थाना आजीच वे हा हा हांव पूजा फोन करून अर्ध दीस रज घालून येवचें सांगता हा 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 जायत आत्ता हांव घरा पावता तिका फोन करून वग्गी येवचें सांगता खंडीत खंडीत येता हा 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 हिरेंगडी रोड नवे हा जायत तुगेन हे व्हडलो उपकार मोईन माय हांव हे जन्मा विसरयसना वय वय तू थंय येता न्हू हा जायत हा 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 जायत आतां हांव घरा वता सांजेर येता 4:30 भितर येता पूजा वग्गी घेवन येता हांव तुमी थंय आसतात न्हू हा जायत दवरता बाय ए देवा वेंकटरमणा